नमस्कार. आयचो दीस खूबच खास आसा आनी आमी जंय आयल्या ती सुवातूय तितलीच खास आसा कारण आज आमी आयिल्लीं आसा फातोर्डे मतदारसंघात. फातोर्डे मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार तांच्या जल्मदिसा निमतान खास आमी हांगा आयिल्लीं आसा जे फक्त तांच्या मतदारसंघातल्या लोकांच्या न्ही तर तांणी पुराय गोंयकारांच्या मनांनी घर केल्लें आसा अशें विजय सरदेसाय. तांच्या जल्मदिसा निमतान तांच्या जिणेचो प्रवास आमी जाणून घेवपा खातीर आयिल्लीं आसा. तशेंच आयच्या ह्या खासा मुलाखतीत तांच्या विशीं आमकां अदीक म्हायती दिवपा खातीर आमच्या वांगडा जोडिल्ले आसात तांची घरकान्न उषा सरदेसाय. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां दोगांकूय माये मोगाचो येवकार. सर, आयज तुमचो जल्मदीस. तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या टिमी कडल्यान उर्वे बरीत परबी. आनी आयचो हो दीस आसा फाटली कितलींशींच वर्सां आमदार म्हणून आनी ताच्या पयलीं म्हणजे आयचो हो दीस लोकांक बरोबर सेलेब्रेट करपाक कसो कितें तुमकां खास कितलो खास आसता? जेन्ना वाडदिवसाक तूं इन स्टेशन आसा तेन्ना वाडदिवस म्हणटा तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार एक व्हडलो पनिशमेंट. तुवें थंय रावन सगळ्यांक मेळूंक जाय. सो हांवें हे वर्सा अशें केलां की आमी खूब जे कितें आमचे उपक्रम आहा वो प्रोजेक्ट्स नवे इनॉग्रेट करपाचे आहा वो फावंडेशन घालपाचें आहा ते कसलेंच तसले खंयचेच प्रोग्राम हांवें दवरूंक ना. लोकांकूच मेळया म्हण. लोक प्रतिनिधीन लोकां बरोबर संपर्क चड दवरप आनी चड करून हे वेंचणुकेचें वर्स तेन्ना गोंयभरच्या लोकांक मेळप आनी तांचे कडेन उलोवप हें गरजेचें आसता. तो फोकस दवरून हांव सकाळच्यान देवाक पांय पडून हांव ताजे मागीर लोकां बरोबरूच आसतलो टील इवनिंग जेन्ना आमचें एक फंक्शन आहा PDA ग्रावंडाचेर. तें फंक्शन जावन आमचें एक सेलेब्रेशन आहा. सो राजकारणान येतकर ते पयलींच्या भशेन वाडदिवस जायना आनीक ते सगळे पब्लिकूच जातात. चड इट्स मोर अबावट पब्लीक मिटींग पीपल एंड सेईंग थँक्यू टू देम फॉर विशींग यू. सो तो फोकस जाता आनी ताजे खातीर हो वाडदिवस म्हजे खातीर चड न्ही पूण लोकां खातीर चड असो आहा. आनी मॅम तुमकां कशें म्हणजे पयलीं एज अ फॅमिली मॅन सरांचो बर्थडे आनी आतां आफ्टर पॉलिटिकल लायफ, सो हाव इज द डिफरन्स, वॉट इज द डिफरन्स अँड हाव यू फील अबाउट इट? आम्ही तसो बर्थडे विजयाचो सेलिब्रेट करतना फॅमिली भितरूच पयलीं जेन्ना विजय आमदार नाशिल्लो तेन्ना फॅमिली भितर तेजे सामके जे फ्रेंड आसात तांचे बरोबरूच अशें करताले. आमदार जालो आतां फॅमिली वाडल्या इन द सेन्स फातोर्डाची जी लोक आसात तीच फॅमिली जाल्या आनी ते निमतान लोकांकूय मेळप जाता आनी ते विजयाक मेळपाक सोदतात तेन्ना बर्थडे तसो सेलिब्रेट करता. येस, आनी सरांची एक अशी संवय किंवा गूण जो कदाचित चडशा लोकांक खबर आसचो ना. विजयाचो तसो गूण अशे खूब आसात जे पब्लिकली पीपल डोंट नो. आनी एक गूण म्हणल्यार हांव ताका स्कुलांसून वळखता तेन्नासून तो एक गूण आसा ताजो की हीज तशी लिडरशीप क्वॉलिटी सदांच बरी आशिल्ली ताजी. म्हणल्यार हांव त्या स्कुलान मदीं गेलां सो हांव ताका रायट फ्रॉम द बिगनींग नकळो पूण जें कितें जाणा आशिल्लें हांव ताजी क्वॉलिटी वायज ही इज व्हेरी कॉन्फिडंट पर्सन फ्रॉम द बिगनींग. आनी लिडरशीप क्वॉलिटीज इतल्यो बऱ्यो आशिल्ल्यो ताज्यो की ही ते पॉलिटिक्स म्हणटा ते तेन्ना आमकां कांय खबर नाशिल्लें बट ही न्यू. आनी जी तो सदांच क्लासीचो मॉनिटर आसतालो आनी ही न्यू हाव टू मॅनेज द क्लास. आनी एक बरो गूण म्हणल्यार एज अ चायल्ड की तो जे भुरगे वीक आसात तांकां शिक्षणाक आपूण जावन प्रॉब्लम कशे सॉल्व करप हेल्प करप. इवन तो घरा म्हाका सुद्दां लायक आमचो ग्रूप आशिल्लो जी वीक आशिल्ली आनी तो जातून बरो आशिल्लो तो आमकां सगळ्यांक घेवन बसून कशें सॉल्व करप कितें हें हांव जाणा एज पर्सनली आय न्यू दॅट पार्ट ऑफ इट वीच पीपल मोस्टली डोंट नो. ओके. ताज्यान हो बरो गूण एक आसा की ही इज अ प्रॉब्लम जे आसता तो सॉल्व करून इज व्हेरी गूड एट इट. तशें आतां तुमी जशें सांगलें तुमी भुरगेपणा साकून सराक वळखता, सो आतां तुमी हें जालें म्हणजे लोकांचो लोकप्रतिनिधी. पयलीं भुरगेपणाची तुमची बर्थडेची खंयची याद अशी तुमीय बी सांगू शकता? सामको ल्हान आसतना बर्थडेची याद म्हणटा कितें म्हाका म्हणजे 2 भयणी. पयलीं मावजो फोटो स्टुडियो म्हूण आसतालो. त्या मावजो फोटो स्टुडियोन व्हरून
फोटो काडप बर्थडेचो फोटो असो. सो ती याद पयलींची आहा म्हाका अशी सामकें ल्हान आसतना. म्हज्यो भयणी म्हजे परस 9 वर्सान 8 वर्सान व्हडली. सो हांव सारको धाकटो. तशी ती याद मागीर पार्टीज बिर्टीज अशें हें आसा. मागीर ते कॉलेजीन दुसरे भशेन जावपाक लागलें. कॉलेजीन कितें आहा फ्रेंड सर्कल वाडटकच तांकां पार्टी बिकम्स मोर इम्पॉर्टंट. सो तें कल्चर हांव अजून दवरतां. आतांय बी पार्टी करता हांव व्हडली करता. सो आतां उशान सांगला ते भशेन फॅमिली ऑर फ्रेंड्स वाडले. ताणें फातोर्डाच म्हणला दुसरे गांवचे लोक आहात हे मित्र आसा. आमचो पक्ष आहा. पक्षान फक्त फातोर्डेचेच लोक ना दुसरे कडचे आहा. सो तांकां सगळ्यांक घेवन एक बरें सेलिब्रेशन करप आनी एक निश्चय करप कितें तरी नवो ह्या वर्साक आमी अचीव करतले म्हूण. गेल्या वर्सा आमी सांगिल्लें की आमी एक फातोर्डा सोशल क्लब म्हूण करतले म्हूण. जो एक पब्लीक स्पेस दॅट इज ओन्ड बाय अस. हो पब्लीक स्पेस आमी ना प्रायवेट स्पेस पब्लिका खातीर करतले म्हूण. 1 वर्सान आमी तो अचीव केल्लो आहा. आमी तो इनॉग्रेट केल्लो स्टेटहूड डेक. सो संकल्प जो केल्लो वर्साचो तो आमी अचीव केला. आनी एक असोच फुटसाल ग्रावंड करतले ऑल आउट ऑफ प्रायवेट फंड. तोय आमी केल्लो आहा. वर्साचो निश्चय जो करप आसता हो बर्थडे दिसा आमी करतात. तसोच आतां ह्या खेपेचो संकल्प आसतलो की गोंयांत परिवर्तन घडोवन हाडप. त्रास खूब आसा. सोंपी वस्त न्ही. आनी एकूच जर सगळें खूब जाणांचो खांदो मारप गरजेचो आसतलो. पुणून होच तो टायम आनीक हेंच तें वर्स आनी ह्याच वर्सा तें आमकां करचें पडटलें. सो ह्या खेपे द चॅलेंज इज बिगर आनी देरफॉर द फायट हॅज टू बी बिगर आनी द स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड. तर तुमची एक भुरगेपणाची याद सराच्या बड्डेची म्हणजे एज तुम्ही जशें सांगले तो मॉनिटर आशिल्ले बरे. सो तेन्ना स्कुलान बी कशें आसतालें बड्डे सेलिब्रेशन त्या वेळार? त्या वेळार अशें विजय तसो मातसो लसपी बी म्हणल्यार चड अशें सेलिब्रेशन बी स्कुलान ताणें केन्ना केलें. बट ताजी नेमकी जी ग्रूप आशिल्लो जो तातूंत आमचे तांकां तुमी आशिल्ली त्या ग्रुपान? हय आमी आशिल्ले. आमचो ग्रूप बरो व्हडलो आशिल्लो. म्हणल्यार तशें आमकां आपयताली घरा मागीर सांजची आमी सगळीं वतालीं. ताजी आवय बरी नवे नवे पदार्थ जेन्ना आमी केन्ना खावपूच नाशिल्ले तसले ती करून दिताली. दॅट्स हाव आय रिमेंबर. तितलेंच अशें की आनी पावस तेन्ना चड आसतालो. सो कशें वचप कितें वचप अशें ग्रूप वतालीं आमी. येस. आणि सर आता तुम्ही फक्त पब्लिकां खातीर तुमचो टायम दितात पण इतले तुमचे टायट शेड्युलान सुद्दां तुम्ही फॅमिली खातीर किंवा स्वता खातीर जो वेळ इम्पॉर्टंट आसता तो कसो काडटात? आतां कितें जालां म्हजें ऑफीस आनी घर सारकें लागीं. सो ऑफिसान हांवें एज अ मॅटर ऑफ रूल हांव मंगळारा लोकांक मेळटा. म्हळ्यार मंगळारा हांव 7:30 जितले आसा तितले लोक सोंपो म्हणसर कितलोय टायम जावं ते दिसा हांव आसता. उरिल्ल्या दिसा हांव ना अशें न्ही. उरिल्ल्या दिसा हांव घरा आसता. पूण सदांच जर अवेलेबल जालो जाल्यार ताजे खूब म्हळ्यार इम्प्लिकेशन्स आसतात इन्क्लुडींग कॉस्ट वाडटा. सो हांवें एक रूल कसो केल्लो आहा. पुणून म्हजें जें लायफान म्हाका वाचप जाय थोड्यो हांव सिरीज पळयतां विकली मे बी 1-2. सो त्यो सिरीज पळोवप तो टायम आय ट्राय टू एक्सट्रॅक्ट फ्रॉम इट. एक्सरसायज करूंक जाय. म्हाका आतां मातशी एक इंजरी जाल्या ताजे खातीर एक्सरसायज हांव करूंक पावूंक ना. त्या खातीर मातशें पोट वाडलां. पुणून म्हाका जिमूय घरानूच आहा. म्हाका अशें वचपाकशें पडना. सो एज अ रिजल्ट जें कितें गरजेचें रिक्रिएशन ओ हॉबी ही म्हाका लागींच मेळूंक शकता. आनी जें एग्रीकल्चर बी करूंक जाय ताजे खातीर आमी एक घर बी बांदलां. बरें आसा. बरी फेसिलिटी आहा फार्मान. ह्या दिसांनी हांव थंय सारको पावूंक ना. पुणून होपफुली इन द मॉन्सून्स आय वॉन्ट ह्या आठवड्यान एकदां हांव वतलो. तें गरजेचें बिकॉज वर्क लायफ बॅलन्स म्हणटा ती जायच. आनीक उरिल्ले फ्रेंडां बरोबर एक हॅव अ गूड टायम ती फेसिलिटी आहा म्हजे कडेन. सो एक गोंयकार नॉर्मल गोंयकार कसो आसा तसो हांवूय आहा. नथींग स्पेशल. पूण लोकांक
हांव फक्त म्हजे दनपारचे 2 ते 4 हांव फोन म्हजो बंद उडयतां आनी जाता जाल्यार हांव तो सिएस्ता म्हणल्यार ती एक मातशें दोळो लावप न्हिदप हें गरजेचें अशें आमकां दिसता. मेडिकली पसून ते म्हणटात की सिएस्ता गरजेचो म्हणून. हांवें हाजे पयलीं गेल्या खेपे एकदां स्टेटमेंटूय केल्लो, कंट्रोवर्शियल जालो, की हांव मुख्यमंत्री जालो जाल्यार ते सिएस्ता हांव कंपल्सरी करतलो. पुर्तुगेजा तेंपार तें आशिल्लें. सो सिएस्ता खातीर हांव ती 2 वरां फोन म्हजो बंद उडयता. पूण रातचे 2 मेरेन म्हजो फोन ऑन आसता आनी लोक म्हाका रातचे पसून फोन करतात म्हणजे चालू आसता तें. आनी आमची टीम जी आसा म्हणल्यार म्हजो एक फ्रेंड आहा रामनाथ म्हणून तो ऑफिसान आहा, जोझफ म्हणून आमची हेल्पलायन चलयता, दिपक म्हणून आहा, ब्रायन आहा, अनिकेत आहा. सो ही जी साई म्हणून आहा, आमची ऑफिसान टीम बरी आहा. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ते घेवंक शकता आनी डेलिवर करपाची कॅपेसिटी आहा. सो हांव ना जावप वो खंय गेलो जाल्लो जाल्यार हांगा बंद पडटा गाडी अशी ना, गाडी चालूच उरता. आणि तुमचो जल्म अर्जेंटिनाचो न्ही सर? म्हणजे तुमचो जल्म खंय जाल्लो? अर्जेंटिना. हांव ब्युएनस आयरीस अर्जेंटिना. म्हजो बापूय तेन्ना युनायटेड नेशन्साक काम करतालो आनीक युनायटेड नेशन्सान म्हणल्यार अर्जेंटिनान एक पेस्ट कंट्रोल इशू जाल्लो आनी ते पेस्ट कंट्रोल इशू खातीर म्हणजे फॅमिली आवयन बापूय थंय आशिल्लें. सो हांव जाल्लो थंय ब्युएनस आयरीस अर्जेंटिना. थंय तुमचें स्कुलींग बी काय ना? सगळें मागीर स्कुलींग मातशें म्हाका यादूय व्हडली ना आनी हांव परतोय अर्जेंटिना पावूंक ना. पूण म्हजी भयण बी व्हडली आशिल्ली, ती स्पॅनिश उलोवंक शकता. हांव म्हाका ती याद कांय ना. ताजे मागीर इंग्लंडाक गेली आमी, मागीर गोंया आयली. सो मदीं खंय हांव पयलींच उलोवपाकूच म्हळ्यार मोनो जाल्लो, इतलो घुस्पलो भुरगेपणान. वेगवेगळ्यो भाशा, स्पॅनीश, इंग्लीश आनी कोंकणी. सो तातूंत घुस्पून उलोवपाचेंच बंद केल्लें. पूण आतां चड उलयता हांव. तें आय एम मेकिंग अप फॉर दॅट. आणि अशें म्हणटात की प्रत्येक दादल्याच्या सक्सेसा फाटल्यान बायलेचो हात आसता. सो तुमच्या ह्या सक्सेसा फाटल्यान तुमच्या फॅमिलीचो, तुमच्या मिसीचो कितलो हात आसा? पळय, सक्सेस म्हळ्यार कितें, इलेक्टोरल सक्सेस जर पळयलो जाल्यार इलेक्टोरल सक्सेस म्हाका 3दां मेळिल्लो आहा. पूण एकदां हांव इलेक्शन हारलांय बी. जेन्ना हांव हारलां तेन्ना हांवें उशाक खंय इनवॉल्व करूंक ना आनीक हांव तशें फॅमिलीक म्हजे राजकारणान इनवॉल्व करना. पूण बायल्यो कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द इलेक्टरेट. आनी उशान सांगलां ते भशेन हांव मातसो लसतां तितलो बायलां भितर मिक्स जावपाक. तितलो म्हाका तितलें म्हज्यान जायना. आनीक आतां कितें आहा, मिक्स जावप म्हणटा तें चिंतून मिक्स जावचें पडटा राजकारणान येतकर. सो हांवें बायलांचे भितर मिक्स जालें ना. 2007 इलेक्शनान हांव एक इलेक्शन पडलो, एक बायले खातीरूच पडलो. म्हज्या अगेन्स्ट एक बायल रावली, तिणें एक 3900 कितें मतां खाली आदी हांव 1000 मतांनी 1700 मतांनी पडलो. सो जे इलेक्शनान हांवें उशाक इनवॉल्व करूंक ना तें इलेक्शन हांव पडलां. आनी जंय ताका मागीर इनवॉल्व केलें आनी बायलांचो पार्ट ते हँडल करूंक, ताजी ओन टीम तांची आहा, तांचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात आनी प्रोएक्टीव सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात. सो जेन्ना तो इंट्रस्ट ताणें घेतलो तेन्नाच्यान ते सेक्शन म्हणल्यार एक जेंडर सेक्शन जे आज आमचे डेमोग्राफीन आनी पॉलिटिकल सायन्सीन 50% आहा, म्हणून ते 33% रिजर्वेशन करचें म्हणटात. सो तो 50% म्हजे कडेन बहुसंख्य लोक बायल्यो येवपाक लागल्यो आनी ताजे खातीर हांव जिखपाक लागलो. सो यशाचे 50% म्हाका उशाक दिवचें पडटा. हें राजकारणान यश जें मेळ्ळां तें आनी तितली ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आनी ती दे डिलिवर वेल. तांचे बायल्यो तश्यो पळोवंक गेलो जाल्यार दादल्यां परस उतराक चड सेर्त. दादलो सगळें करून एक क्वॉर्टर मारून इलेक्शनाक वोट मारून नासना रावपी, पूण बायलां खातीर कितें केलें जाल्यार बायल्यो कमिटेडली रावतात. केन्ना केन्ना घोव पसून राजकारणान सेम स्टँड नासता. घोव BJP बरोबर आसता, बायल आमचे बरोबर आसता. आमी खूबदां पळयलां की घोवान बायलेक मारल्या पसून आमचे इलेक्शन कॅम्पेनीक कितें भोंवता काय म्हणटा तांचे बरोबर. सो अशें जाल्लें आहा. पूण बायल्यो आमचे बरोबर बऱ्यो रावल्या आनी रावच्यो आनी तांचे खातीर हांवें खूब कमिटमेंट केल्लें आसा
ते हांव करतलो आनी आय वील सी दॅट आमच्यो बायल्यो म्हणल्यार द वुमन ऑफ फातोर्डा तांचो एक ब्रँड आसा होमवर्क म्हणून मसाले बी करतात दॅट वील बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन गोवा आनी इट वील बी समथींग दॅट वील बी अ मॉडल वीच गोवा कॅन बी प्राऊड ऑफ हें आमचो हावेस आहा. तुम्ही कशी कितें म्हणजे आतां सरान जशें सांगलें की तुमचो म्हत्वाचो वांटो आसा 50% तुमचो हें आसा सो तुमी कशी बॅलन्स करतात घरा कडेन किंवा आतां बायलांक एकठांय करून तांकां फुडें व्हरून जशें तुमी होमवर्क सरान सांगलें सो ताजे विशीं आमकां सांगा कसो कितें तुमकां सुचलो. पेरंट्स म्हणल्यार बायलांची एक सायकोलॉजी आसता हांवूय बायल त्योय बायल्यो सो आय नो हाव टू मॅनेज दॅट पार्ट की हांव जेन्ना बायलांक मेळटा आमची एक्टिविटी इट स्टार्ट्स आफ्टर सेकेंड हाफाक स्टार्ट जाता कित्याक त्योय बायलो तांकांय घरदार आसता रांदप जेवप आसता सो आमच्यो ज्यो एक्टिविटी आसता ते इट्स ऑलवेज आफ्टर 1 PM तेन्ना सगळ्यो बायलांक फ्री आसता सो आय मॅनेज फर्स्ट हाफ हांव घरानूच आसता म्हजो सेकेंड हाफ हांव मोस्ट ऑफ द टायम भायर वता ऑर ऑफिसान येता तशें करून आय बॅलन्स बोथ. आनी होमवर्काची कल्पना तुमकां कशी सुचली. होमवर्काची कल्पना म्हाका हांव जेन्ना बायलांक मेळपाक लागलें हांव पळयलें की तांचे भितर इतलें टॅलंट आसा खंयी वता तेन्ना लोक आपल्यागेर आयले म्हणटा कितें कितें खावपाक दिवपाक लागले आनी जे म्हाका स्वता येतकच म्हाका तसलें करूंक येना सो हांवें म्हणलें ही जेन्ना इतली बरी रांदतात म्हाका येना तेन्ना म्हाका दिसलें की मसाले जे म्हाका रेडी जर कितें मेळ्ळें जाल्यार हांव रांदूंक शकता म्हाका ते नेमकें काडूंक येना सो ताजे वयल्यान ती आयडिया येयली की तुमी पयलीं म्हाका जेन्ना म्हाका रांदपाक दिसलें रांदचे भशेन जेन्ना म्हाका येना तेन्ना आमी तुमकां मसाले करून दितात तूं ते रांदून पळय बी अशी करून ती आयडिया येयली म्हणजे तूं जेन्ना म्हाका दिता आमी ते स्प्रेड करया आनी आमी स्टार्ट करया. आनी घरान सर कशें आसता म्हणजे तुमी कशें आसता जशें तुमी फिल्डार भायर आसतात तशेंच तुमी घरान काय तुमचो एक वेगळो सॉफ्ट हें कसो आसता सरांचो तुमी सांगा तुमी स्वताच्या तोंडान सांगा हें सगळें. हांव म्हाका घर आनी भायर म्हणून म्हाका हांव कांयच लिपयना जें कितें आसा तशें आहा. हांव म्हाका रागूय येता घरा येता भायरूय येता घरान येवपाची चड शक्यता आसता पूण अशें आहा की म्हाका थोडे अशें म्हाका कंपल्शनां जाता कुत्रे आसा पेट्स खूब आहात सो तापतलो कोणाचेर तांचेर तापोवंक जाता तांचे कांय तापचो ना सो कोणाचेर मनशांचेरूच तापचें पडलें सो हें एक जाता. पेट्स खुबदां सामकी व्हेरी डिमांडींग आसता म्हळ्यार पयलीं आमी उठ्ठा जर लेट उठले काम आसा ती आपली पयलीं आपल्याक पयलीं खावय येतात सारकीं सो म्हजी पेट्स म्हळ्यार आमची गांवठी 2 कुत्री आहा जी म्हजे चलयेन हाडिल्ली आनी एक वो आहा म्हणटा पग सो ती एक ग्रूप करून भोंवतात सगळे. आतां हे गार्ड डॉग्स न्ही हे पूण ही घरान रुमान येवपाची रुमान येवन रुमान पयलीं आमकां खावय आमकां सारकें सॅटिस्फायड कर मागीर तूं तुजें कर अशें एक जें पयलेंच म्हाका एक होमवर्क पडटा घरा सकाळीं उठ्ठकर हें सगळें तुजें मागीर तूं पयलें आमचें कर सो तांचो हांव गडी कसो जाता घरान एन एक्सटेंड दॅट आय हॅव टू सर्व देम फर्स्ट तें जातकर मागीर ऑफीस मागीर घर अशें करून हें आसता बट ऑल इन ऑल घराक आनी ऑफिसाक लागीं लोकेशन आसच्या कारणान घर खूब वापरप जाता आनी ऑफिस आनी घर म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक जाता सो ताजे खातीर वेगळेपण कांय ना तें जें ऑफिसान आसा जें भायर आहा तेंच घरान आहा तसोच आसा. आनी जर आतां पॉलिटिकली कितें तरी जालें आनी ताजें रिफ्लेक्शन तुमकां घरान पळोवपाक मेळटा काय सर ते दाखयना म्हणजे अवॉयड करता दाखोवपाक बी तशें तितले अशें रिफ्लेक्ट म्हणजे कळटा की विजय टेन्स आसा म्हणून बट तसो त्या टायमाक तो चड शांत आसता मे बी इज मोर थिंकींग हांव ताका विचारता कितें जालें सो तशें आसता. आनी आतां सर तुमच्या कडेन येता म्हणजे हो प्रश्न सगळ्यांच्या मनान आसा तुमच्या कपड्यांची स्टायल सो ती तुमकां कशी सुचली. सो एकदां न्ही आमी हांव कोऑप्टेड कावन्सिलर आशिल्लो पयलींच राजकारणांत भितर सरला तेन्ना म्हळ्यार म्हाका दिसता 1996 96 95
सो तेन्ना आमकां एक कोर्स दिवपाक जयपूर व्हेले. सो थंय तो आमकां जो ट्रेन करतालो तो म्हणटालो की एक युनीक ड्रेसींग स्टायल आसप राजकारण्याची ही बरी म्हणून, बिकॉज दॅन इट्स इजियर टू आयडेंटिफाय द पर्सन. ओके, म्हजे तकलेन उरिल्लें तें. मागीर म्हाका एक संवय की हांव खूब शॉपोलीक खंय गेलो, एक चराग दिन म्हणून एक ब्रँड आशिल्लो मुंबय. सो थंय तांचें आसतालें की 10 शर्ट घेतल्यार एक शर्ट फ्री म्हणून. सो तो एक मेळपा खातीर अशी 10 घेवन हांवें कितलीं उगडी करनासतनाच शर्टां आशिल्लीं म्हजे कडेन. एक दीस हांवें चिंतलें हें म्हणल्यार आतां व्यसन जाल्लें आहा ओगीच घेवप शर्टां. सो शर्टांक घालपाचें हें बंद करप. सो हांवें चायनीज कॉलरच शर्टांक घालतलो अशें म्हणून हें केलें आनी हीं सगळीं शर्टां कोणाक दिवन क्लियर केलीं. चायनीज कॉलर मागीर चायनीज कॉलरूय अशी खूब घेवपाक लागलो. सो मागीर एक दीस हे आमदार बिमदार जावचे पयलीं दिसता म्हाका अशें विचार आयलो की एक डिवायस करुया. म्हाका असो हिरो दिसतालो क्रांतिकारी म्हणटा तो शे गवारा म्हणटा तोय तसो अर्जेंटिनियन बॉर्न ब्युनॉस आयरेसूच, आनी म्हजी बर्थ डेट आनी ताजी बर्थ डेट सेम. एज अ रिव्होल्युशनरी ते पळय फिगर तो खाडयो दिसता, तो खूब जाणांक हें दिसता. आनी हें लेपल इज अ मिलिटरी हें. आमी कसो शर्ट केलो, ताजी कॉपी न्ही, ताजे कॉलर आशिल्ले. आमी हे चायनीज कॉलर दवरले आनी लेपल घाले. मागीर हें जें हांव आतां घालतां तो एक डिझायनर आसा ट्रॉय कॉस्ता म्हणून, गोंयकार माजोड्डेचो, पूण आतां एक व्हडलो डिझायनर जाला. आनी तो आमचे प्रधानमंत्र्याचें जें तें जॅकेट पसून घालतात तें तो शिंवता. ओके. सो तो म्हजो मित्र आसा. ताणें मागीर हें केलें, मातशें ताका थोडे डॅकोर घाले आनी कितें केलें. सो हांव ताजेच कडेन शिंवतां. आनी म्हाका ती अशी रेप्लिकेट जाल्ली नाका खरी, पूण आतां फकाणा खातीर कोण करता आसतले की ते कोण मिम्स करतात आनी ट्रेंड जाता सर तो मागीर एक कोणें सुरवात केली मागीर तो ट्रेंड जाता. पूण हांगा हांवें शिवंक ना केन्ना. अशें केल्यार ती सारकी परफेक्ट जावंकूय ना. ताजी मातशी परफेक्ट जाता, कपडो ताजोच घेवचो पडटा. हां. सो तें सगळें हांव करतां. आनी हरशी तुमी सरांचो बर्थडे घरान कसो कितें करतात? म्हणजे एवरी इयर आतां ह्या वर्सा सरान लोकां खातीर टायम दिल्लो आसा. सो जशें सरान सांगलें पयलीं कितें फावंडेशन स्टोन किंवा आनी कितें, सो तुमी कितले म्हणजे एफर्ट्स घालता किंवा तुमी गिफ्ट्स कोणाक चड बी दिता अशें तुमच्या बर्थडे किंवा तुमी सराक अशें कितें स्पेशल आसता? आमचे तशें अशें स्पेशल अशें कांय ना. बर्थडे अशें तशें व्हडलें अशें गिफ्टींग बी तशें कांय ना. पूण बीचेर ही लायक्स टू पार्टी. म्हणल्यार आतां जर कांयच करना जाल्यार तो आपल्या फ्रेंड्सांक आपयतलो. मातसो जाय ताका अशे फ्रेंड्स बी आपले आयिल्ले आनी ताका तो पार्ट आवडटा. तसो सामको सेलिब्रेट असो ना. विदीन द फॅमिली एंड फ्रेंड्स एज आय टोल्ड यू पयलीं आमी जशें तशेंच आसता. आनी अशी खंयची गजाल किंवा तुमकां अशें खंय प्लेस बी भोंवपाक म्हणजे वचपाक जाय पूण अजून मेरेन तुमी पावूंक ना? खूब आसा. आमचें प्लॅनिंग आशिल्लें, म्हजी चली रावता वँकुवर, ताजे फुडें वयर अलास्का, ते ग्लेशियर्स पळोवपाक. कित्याक ते ग्लेशियर आतां ग्लोबल वॉर्मिंगा खातीर फुटपाक लागल्या. सो ते जावचे पयलीं आमी वचून ते पळोवंक जाय. म्हणजे चलयेचें म्हळ्यार ते रावता खंय तरी नव्या घरान रावपाक लागलो. ते खंय तें घर पसून हांवें वचून पळोवंक ना. उशा पावलां, हांव पावूंकूच ना. आतां गेले 2 वर्सां जालीं हें राजकारणाक आनी हें इलेक्शन इवॉल्व जाता, म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन येतलें म्हणून म्हाका ताजें घर पसून पळोवंक चान्स पडूंक ना. हांव हांगाच आहा आनी ते थंय आहा. ताजेर डिग्री जेन्ना कॉन्वोकेशन जाली तेन्ना आमी वचपाक गेले, तेन्ना आनी कितें तरी आयलें. अशेंच कितें पॉलिटिकल एसेंब्ली आयली आनीक कॉन्वोकेशन पसून पूण ते आतां बॅरिस्टर आनी सॉलिसिटर जाल्ले आहा. बट वी हॅव नॉट बीन एबल टू इवन एटेंड हर कॉन्वोकेशन. सो अशें खूब उरलां. तें करपाक जाय. आफ्रिकेक वचपाक जाय. यू हॅव टू सी द वायल्ड. ऑस्ट्रेलिया न्यूझिलंड हांव केन्नाच पावूंक ना. सो खूब जग अशें आसा जें भोवूंक जाय. पूण जें ह्या वर्सा हांव कांयच चिंतना. ओके. हें वर्स राजकारणाकूच चिंतूंक जाय. आनी हे फुडले जे 6 म्हयने आसा हे खूब म्हत्वाचे आनी आमचो फोकस सारको आसूंक जाय.
आणि तुमचं पॉलिटिकलान म्हणजे राजकारणात येवपा खातीर आयडल किंवा तुमकां कशें कितें म्हणजे ही क्वॉलिटी पयलीं पासून तुमच्यात आसा तुमकां कशें जाणवलें? म्हजो मामा रवींद्र केळेकर तो एक रायटर आनी फायटरूय बी, सो ताका पॉलिटिकल आयडियोलॉजी ओ विचार ताजे क्लियर आसताले आनी तो जाणटो जावन पसून भुरगो जातालो आनी तो बरयतालो ते तशेंच बरयतालो की एक इशू डिस्कस करून भुरग्यां कडेन पसून तें ताजें स्वगत म्हण तें नवप्रभाचेर येतालें ताजेर तें दिसतालें की अरे आमी हें उलयल्लें मरे म्हणून हें आतां आयलें म्हणून. सो तसो ही वॉज अ बीग इन्फ्लुयन्स ऑन मी आनी ताणें म्हाका एक घाल्लें की तुवें वाचन करूंक जाय. सो सारको म्हळ्यार म्हाका ताणें एक बजेट पसून दिल्लें की सांबारी जो आहा विष्णू सांबारी ताजे थंय वचप आनी सांबारी बूक स्टोरान त्या टायमार 4 बुकां म्हळ्यार 100 रुपयाची 4 पुस्तकां 100 रुपया म्हळ्यार खूब आशिल्ले ते आमी भुरगेपणान. म्हाका दिसतालें अरे हाजें खरें जातलें काय म्हणून. तर हय तुका जाय ती घे म्हणून जाय ती घेवप आनी सायन मारप. सो वाचन खूब केलें ताजे खातीर पॉलिटिकल व्ह्यूज स्ट्रॉंग जावपाक लागले. मागीर कोंकणी एज्युटेशन आयलें. कोंकणी एज्युटेशन येतना कोंकणी एज्युटेशन जावपाक कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज एक रिकॉग्निशन मेळपा खातीर फातर मारूंक जाय तो फातर पसून मारलो हांवें. सो थंयच्यान म्हाका एक फिलींग जालें की गोंयकार आनी गोंयकारपण हें गोंयांत फुडें वचूंक जाय. सो एक रिजनलिस्टीक सेंटिमेंट म्हणटा तो आहा तो भुरगेपणांतल्यानूच म्हाका आहा. ऑल्दो हांव महाराष्ट्रांत गेलो 4 वर्सां हांव थंय शिकलोय बी पूण थंयचें कांयच हांवें एक्सेप्ट करून हांव कोंकणी उलयलो आमच्या सगळ्या कडेन. तांकां कोंकणी शिकयली तितली मराठी हांव शिकूंक पावलो ना. सो तो सेंटिमेंट रिजनलिस्टीक सेंटिमेंट जो आसा हो म्हाका तेन्नाच्यान आहा. आनी मागीर हांव ऑल्दो आमची फॅमिली पॉलिटिकल न्ही आमची एकाडेमीक फॅमिली पूण एकाडेमीक फॅमिली आसून पसून राजकारणान वचून विदावट लिनिएज म्हळ्यार आवय बापूय राजकारणी नासतना राजकारणान यश मेळोवंक शकता हें हांवें पळयलां तें केलां म्युनिसिपल लेवलाचेर यूथ पॉलिटिक्सान कॉलेज पॉलिटिक्सान आनी आतां ह्या पॉलिटिक्सान हांव दाखयतां. सो हांव मागतां की जे लोकांक इंट्रस्ट आहा राजकारणांत चड करून चलयांक कित्याक 33% येतलेंच आतां आनी आतांच इंट्रस्ट घेवंक जाय. कित्याक आमी पळय दोतोर जे दोतोरा म्हऱ्या वता आमी बरो दोतोर चूज करतात. आदवोगाद केस घालतना बरो आदवोगाद चूज करतात पूण वोट मारतना आमी कोणाकूय वोट मारतात. कोण मडकेकाराक वोट मारतात कोण आनी खंयचे चोराक वोट मारतात आनी तो खंयची पक्ष म्हणून तो घेवन तो जिखता आनी तो मागीर आमचे राज्याचे 12 बिरेस्तार वाजयता सारके. सो ते करपा खातीर तें जावंक जायना म्हणून बरे लोकांनी राजकारणान भितर येवपाची गरज आहा. सो जी सगळे कॉक्रोचीस जे आहा तांणी फक्त नेटाचेरूच कॉक्रोच आनी ते हाजेरूच डिजिटल फॉर्मानूच उरूंक फायदो ना. भायर येवंक जाय. आपले दे शूड असर्ट फॉर देअर रायट्स अँड दीस इज द रायट टायम. येस. आणि सरान जशें सांगलें आपूण आपल्या चलयेच्या आकाशाचो ते तुमी कशें समजून सांबाळून घेतात कारण तुमची धूवूय थंय आसा. सो ताजें कितें हें आसता की तुमी अजून पावूंक ना किंवा तुमकां टायम दिवपा पावना. सो तें कशें तें तशें डिमांडींग न्ही. ताका तें समजून घेता की अशें जालां म्हणून. ताका आयिल्ली जाय आशिल्लें मी पूण मागीर कितें तरी जालें आनी मागीर ताकाय समजून ताका कळ्ळें की हें अशें म्हणून. आणि जेन्ना सरान म्हणजे पयलीं खेपे जेन्ना सर आमदार किंवा इलेक्शनान रावता म्हणून तुमकां सांगलें तेन्ना तुमचें रिएक्शन कशें आशिल्लें त्या वेळार पयलीं? 2007 विजय इज अ बॉर्न पॉलिटिशियन. थोड्यांक पॉलिटिक्स खबर आसता सो तो ताजो चॉयस आशिल्लो. म्हाका तेन्ना कांय व्हडलें खबरूच नाशिल्लें. आतांय म्हणून तशें खबर ना बट सोशल वर्क हातून हांव चड इंट्रस्ट घेता. तेन्ना ताका दिसलें रावप म्हणून हांव ताका सपोर्ट केलो सगळें पूण जो आतां हांव सपोर्ट करता तसो सपोर्ट म्हाका खबरूय नाशिल्लें कितें करप म्हणून हांवें. सो तसो हांव म्हाका ताका कित्याक ताका तें आवडटा न्ही जें आवडटा तें करून घेवप म्हज्या कांय ऑब्जेक्शन नाशिल्लें काय ना. आय ओन्ली विश्ड हिम सक्सेस आनी जशें म्हजे कडेन जाता तशें हांव करता. सो मुलाखत सोंपोवच्या पयलीं एक रॅपीड फायर घेवया सर. तुमचो आवडटो पदार्थ? बटाटाची फोड. सिरियसली? हांवें इतल्या टनांनी बटाटा खाल्या
की आतां तो सामको असो न्यूट्रल रावलो जाल्यार बटाट्याची फूड ना जाल्यार तुका सांगपाचो हांव आनी कितें. आणि सोलकडी ती पिळिल्ली. हय पिळिल्ली. आनी तशें मांस पीस खावपी हांव 3 वार करतां, सोमार बिरेस्तार शेनवार, ना जाल्यार हांव बरी शाकोती बिकोती बरी उडोवपी, मांस बरें खावपी. हांव कोरेज म्हणटा तें कॅथलीक जे 40 दीस लँत करतात तेंय करता, श्रावणूय करता. सो जें कितें उरिल्लें बॅलन्स दवरूंक जाय, कॉलेस्ट्रॉलाची फॅटी लिवर जाता गोंयकारांक सगळ्यांक आसता तें, सो तें कंट्रोल करपा खातीर हेंय करता हांव. पूण अदरवायज आय एन्जॉय अ गूड लायफ. बरें खावप जेवप हें म्हाका जाय. बरें खावप, बरें जेवप, बरें पिवप, गूड क्वॉलिटी तें म्हाका. आनी इट्स ऑल्सो माय हॉबी. आय एम अ कलेक्टर. आवडटे पर्यटन थळ म्हणजे अजून मेरेन गेल्ले आसत जाल्यार खंय? केल्लें आसा तें म्हाका वँकुवरूच आवडलें, ओ मे बी स्कॉटलंड इज नायस. युरोप ऑन द होल व्हेरी ब्युटिफूल. आनी स्ट्रेस आयलो, ताण वाडल्यार कितें करतात? एक खंयची गजाल म्हणजे जी तुमकां सामको स्ट्रेस आयलो कितें करतात? तुमी प्रेफर कितें करता? ताण आयलो जाल्यार एक की हांव उदकान हें करता, एक्सरसायज करता उदकान. उदक सारकें थंड आसता, सो तातूंत तूं पावतकर तुजें सगळें देंवता, वो तुवें स्टीम बाथ घेवप. सो तें आयदर असलें करता हांव केन्नाय. बट तसो स्ट्रेस आयल्यार आय फेस द स्ट्रेस बाय युजींग माय ब्रेन्स बेटर. ओके. एका शब्दांत फातोर्डा. गोवा नंबर 1. तुमच्या बायले खातीर एक तुमकां कितें जर सांगपाक जाय एक संदी कितें तरी मनांतलें तुमचें आयज सांगा. मनांतलें कांय ना, बायल म्हणजे देव बीव खूब करता. आतां तशें वर्क लायफ बॅलन्स म्हणटा तातूंत हें देव आनी काम बॅलन्स हें ताणें आतां फोकस दवरचो पडटलो. देवाक टायम दवरचो पडटलो. पुजा कितले मेरेन सोंपयतलें आनी कितले मेरेन लोकांक पावतलें तें फोकस दवरूंक जाय. जे भशेन हांव म्हणटा की हांवें दुसरें एन्जॉयमेंट बंद करून लोकां कडेन चड मेळूंक जाय, कित्याक लोकांक मेळप हें गरजेचें. आनी वेंचणुकेच्या वर्सान लोकांक मेळ्ळ्यारूच लोक मत मारतले. कितलीं भाशणां आमी दिलीं आनी इंटरव्यू दिले म्हणून लोक मत मारचे ना. लोकांक पावपा खातीर, लोकां म्हऱ्यान पावपा खातीर ताणें म्हजें काम शेअर करचें पडटलें. ताचे खातीर त्या कामाक ताणें चड टायम दिवचो पडटलो. देव गरजेचो, देवाक बरोबर रावप करप देवस्पण हो ताजे फॉर्थ आनी ताजो सब्जॅक्ट. पूण ताकाय टायम दितना तो टायम मातसो ताणें मॉड्युलेट करचो पडटलो. ओके. आतां मॅम तुमकां रॅपीड फायर. घरांत चड हट्टी कोण? पट्टी तशें खबर बॅलन्स. पण विजय मातसो म्हणल्यार तो मातसो पर्टिक्युलर. तुमचो आवडटो एखादो पदार्थ? म्हाका कितेंय चलता. स्पेशल अशें आवडटें अशें कांय ना. नुस्तें आवडटा. पूण आतां चडशें वेज जालां म्हणून आतां म्हाका ओके. कन्फ्यूज आसा. बट नुस्तें येस. विजय नोज बेटर. विजय सराक डिस्क्रायब करपाचें आसल्यार एका शब्दान? जाचो नाल्ल सिंबल गोवा फोर्डाचो विजय तसोच. भायर दिसता कठोर बट इज व्हेरी स्वीट अँड नायस फ्रॉम इनसायड. तुमी रांदिल्लो खंयचो एक आवडटो सराचो पदार्थ? मटन चॉप्स. सर तुमकां परत एक फावट जल्मदिसाची हुनहुनीत परबी. तुमकां दीर्घ आयुश्य मेळो अशी म्हजी प्रार्थना देवा कडेन. तशेंच तुमच्या फुडल्या वाटचाली खातीरूय तुमकां खूब खूब परबी. तर मॅडम तुमकांय बी सराक आयज आमकां राजकारणा व्यतिरिक्त आमकां सर कितें विजय सरदेसाय कितें तो आमकां सांगिल्ल्या बद्दल तुमकांय बी तुमचे उपकारी. येस. तर ही खासा मुलाखत हांगाच सोंपता. पळयत रावात गोमंतक TV.